एमपीटीच्या 3 प्रकल्पांच्या एक्सपान्शन, चॅनल ड्रेजिंग आणि बर्थ विस्ताराचेर एप्रिल 27 आणि मे म्हयन्याच्या 2, 3 आणि 4 तारखेक वास्को वादग्रस्त जनसुनावणी जाल्ली। हे जनसुनावणेचे मिनिट्स गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक धाडल्यात। मिनिट्सां बरोबर प्रदूषण नियंत्रण मंडळान स्वता केल्ल्या प्रदूषणाचो स्टडी रिपोर्टूय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक दिला। आपले स्टडी रिपोर्टात प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केंद्राक सांगला ते अशें: वास्को एमपीटीत प्रदूषणाचे लिमीट क्रॉस जाला। एमपीटीचे कुशीची लोकवस्ती आनी खारी वाड्यारूय प्रदूषण लेवल वाडला। एमपीटीतले जिंदाल अदानी कंपनीच्या बर्थार प्रदूषण हाताभायर गेलां। प्रदूषण हाताभायर वचपाक कोळसो, कोक, मीन, ट्रकांची येरादारी, रेल्वेचें प्रदूषण ह्यो गजाली कारणीभूत आसूंक शकता। ह्या गजालींचो प्रदूषणात कितलो वांटो आसा तें तपासूंक प्रदूषण नियंत्रण मंडळ खासा अभ्यास करूंक सोदता। हेच बरोबर गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान अदानी, जिंदाल आनी हेर कंपन्यांक कांय आदेशूय दिल्यात। प्रदूषण कमी करपा खातीर नवें तंत्रज्ञान वापरपाचो प्रदूषण नियंत्रण मंडळान एमपीटी, जिंदाल, अदानी आनी बाकीच्या कंपन्यांक आदेश दिला। कंपन्यांनी कार्गोंच्या स्टॉकाचेर ताडपत्री घालची। कोळशाच्या स्टॉकाची प्रदूषण नियंत्रण मंडळान थारायल्ली उंचाय लेवल पाळची। एमपीटीतले गटार आनी ट्रकांचे टायर आनी एमपीटीचो वाठार नितळ दवरचो। वाऱ्यान धुल्लाचें प्रदूषण जावचें न्ही म्हूण उदकाक स्प्रिंकल वापरचे। दिसपट्टो स्प्रिंकलाचे उदकाचो कितलो वापर जाला ताची म्हायती म्हयन्याच्या म्हयन्याक दियात। प्रदूषण हाताभायर वचपाक कोळसो, कोक, मीन हाताळप, ट्रकांचे येरादारी, रेल्वेचें प्रदूषण हे गजालींचो कितलो वांटो आसा ताचेर मंडळ IIT मुंबय कडल्यान स्टडी रिपोर्ट करून घेतले। हो निमणो रिपोर्ट ये मेरेन एमपीटीतल्या प्रकल्पांक पर्यावरणीय मान्यताय दिवची न्ही म्हूण गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान MOEFक शिफारस केल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।